जेजून आपल्या शिसांक म्हणले मनशांताय शिडूक रावात ते तुमकां धरून धर्म सोबीत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरमोन मागतले म्हजे पासत राजा पाशे सोशे तांच्या आनी ओन बावाट्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमची उदेशी उलयतलो जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटाक पर्यान थीर रावात तोच तारुण जुट्टलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मोगाच्या बाबडीनो आमकां सगल्यांक मोगाच्यो खबरो बऱ्यो लागता आनी कोणें मोगाची खबर सांगली म्हणटकच आमी कान उक्ते करून आयकता कित्याक देवान आमकां सगल्यांक मोगान रचल्या मोग जावन आसा ओरोंब आनी शेवट आमच्या जिविताचो आनी ह्या खातीर मोगाच्यो खबरो आमकां सगल्यांक बऱ्यो लागता आनी आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता देवाचो मोग जावन आसा ओरोंब आनी शेवट ही आमची भावार्थाची नदर आनी ही नदर आलोवंक पावना कित्याक देवान आमकां मोगान रोतल्यान मोगान ताणें सोडयल्यान आनी मोगा वरवीं तो आमचें तारण करतलो आनी आख्या इतिहासाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां जायते मनीस दिश्टी पडटात जाणी ह्या मोगाक गोवायकी दिली ह्या मोगा पासत आपलो जीव घोचिलो ह्या मोगा पासत ते मरून गेले कोस्ट पिडा संकश्टान दुखां तांणी सोंसली आनी आयज आमी तांकां सलाम करता असल्या मनशाक कित्याक आपणाचें पडे नासतना देवाचो जोडटो मोग काळजान घेवन तांणी दुसऱ्याची सेवा केली तुमी घडी खबर आयकली आसली आल्बर्ट स्विट्झर ह्या मनशाची 1950 ह्या वर्सा 17 नेशन्स देश एकठांय जावन तांणी म्हणलें हो मनीस जावन आसा आल्बर्ट स्विट्झर मॅन ऑफ द सेंचुरी आनी ह्या मनशाक 1952 ताका नोबेल प्रायज फावो जालो आल्बर्ट स्विट्झर हो मनीस मल्टिपल जिनियस आसलो ताका तरेकवार गूण आसले थोडे गूण ताचे सांगचे म्हणल्यार ही वॉज आउटस्टँडींग फिलॉसॉफर फिलॉसॉफीन एकदम हुशार आसलो दुसरे सुवातेर he was a reputed theologian तत्वगिन्यानी देवशास्त्रान एकदम हुशार आसलो he was a theologian he was a reputed historian तो इतिहासकार आसलो आनी त्याच बरोबर he was a concert player संगीतकार आसलो म्युझिशियन आसलो आनी त्याच बरोबर तो एक वॉइस he was a doctor वॉइस जावन आसलो
जेन्ना ताका 30 वर्सां भरली तेन्ना ताणें आपल्या आवय बापायक इश्टमित्रांक चिटी घातल्यो आपूण दोतोरपण शिकोवंक वेता म्हणून. आनी दोतोरपण शिकल्या उपरांत म्हजी आशा आसा, काळजाची आशा, आफ्रिकेन वचून दुर्पणाचो तांची सेवा चाकरी करून. आफ्रिकेक कितलो लोक फावो ती इलाज ना जावन मेडिकेशन ना जावन मरून वेता. आनी ह्या खातीर ताणें चिंतलें दोतोरपण शिकल्या उपरांत आपूण सावथ आफ्रिकाक वेतलो आनी थंयसर गरीब दुबड्या सोबी आपणाचें जिवीत सादतलो. आनी जेन्ना ही चीट ताणें ताच्या आवय बापायक दुसऱ्यांक इश्टमित्रांक सांगली, देयर वॉज अ रेव्होल्युशन. आनी ताची इश्टमीत म्हणूंक लागली, हें कितें तुजेर आयलां? यू आर अ मल्टिपल जिनियस, इतले देवान तुका गूण दिल्या आनी हे सगळे करून तूं आतां आफ्रिकाक वताय दुबड्याची सेवा करूंक? वाय कांट यू बी अ लेक्चरर इन द युनिवर्सिटी? तुजे वरवीं जायतीं भुरगीं अदीक शिकतलीं. हे सगळे डिग्री घेवन तूं आतां आफ्रिकेक वचून दुर्बणा सवयी खेड्या गांवांनी रावन कितें कोत्ताय? पूण जायत्या लोकांची सांगणी आल्बर्ट स्वित्झरान मानून घेवंक ना. आपणाची काळजाची आशा पुरी करूंक ताणें दोतोरपण शिकल्या उपरांत आफ्रिकेक गेलो आनी थंयसर दुबड्यांची, अनाथांची, समाजाची देगेक पडलेल्यांची सेवा केली आनी 90 वर्सांची पिरायेर हो मनीस मेलो. मोगाच्या भाव भयणो, असल्या मनशांची खबर आयकून आमकां सगल्यांक बरें दिसता. कित्याक आपल्या काळजांत ती जड तो मोग घेवन ते वावुरले आनी जियेले आनी ह्या मोगान आपलें जिवीत ताणें करचें. आमच्या इतिहासान असले जायते मनीस आसात. फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे, जाणें आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर मोगून दिलें, जिविताचें दान केलें आनी दुसऱ्याचे जाग्यार आपूण मेलो. केदो व्हडलो मोग. फादर डेमियन द लेपर, जो मोरोको हांगासर कोडकारां बरोबर वावुरतालो आनी इतलो तांचो मोग करतालो की ही आयडेंटिफायड हिमसेल्फ विथ द लेपर. ताकाय कोड फुटली आनी तो तांच्या बरोबर मेलो, तांची सेवा करून. मादर ट्रिजा आमच्या काळावेली ही आमची भूंय. तिणें सगळें सोडून दुर्बणाची सेवा केली. जे मनीस जनवरां कशें मरताले तिच्या गोपान मरता आसतना म्हणूंक लागली, आमी जनवरां कशें जियेली पूण मरता आसतना आज आमी मनीस कशें मरता. आयची परब आमी समजता सेंट कॅथरीन कातालिना. हे चेडूं भुरग्याचपणांत क्रिस्ता खातीर आपलो बाबार्थाची गोवाय दिवंक फाटीं सरलें ना. तिका जायती कश्टां दुखां भोगची पडली पूण देवान तिका किरीत गिन्यान दिलें न्ही. ह्या गिन्यानान किरीत भाशेन ती दुसऱ्यांची उलोवन दुसऱ्यांक ओगी करताली आनी शेकीन तिका पिडापीड दिल्या उपरांत तिची तकली कातरून तिका जिवेशी मागता. आयज पवित्र सभा तिची परब करता. सेंट कॅथरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया. आमचो बागोर सान फ्रांसीस सगळें सोडून आमकां जेजू दिवंक उदेलीच्या मनशांक जेजूक परगटूंक आयलो आनी आमचे खातीर झरोवंक मेलो. ह्या सगळ्या मनशां सोबी आमकां कितें दिश्टी पडटा जायत? तांच्या मोगान, तांच्या काळजान मोगाचे आखटे पेटलेले आनी ही आखटी दुसऱ्याच्या काळजांनी कीट कशी उत्पन्न करूंक ते वावुरले आनी ह्याच मोगा खातीर ते मरून गेले. आयच्या वाचपान आमी आयकलां जी कोण पिशी कशी जियेली, जांकां पिशी म्हणटाली तांकां किरीत शाळेपण आसलें आनी देवा सोंसी तांकां व्हडपण मेळ्ळें. जेन्ना आल्बर्ट स्वित्झर ताणें आपणाचें मन दाखोवन केलें, ताचो आवय बापूय इश्टा मित्रां म्हणूंक लागलीं हें तूं करिना काय.
तू इतलो व्हडलो जिनियस तुझे जिवीत दुर्बणा खातीर तू दिना काय तुका कितें लागले तू पिसो जालाय आनी ह्या पिशापणान आल्बर्ट स्वीजर फुडें गेलो आनी आपल्याची जिवीत करचिली मोगाच्या बावडीनो आयचो विशय आमकां सांगता देवाचो मोग जाणाचो ओरूम आनी शेवट आमच्या जिविताचो ही नदर आमच्या जिवितांत सदांच आमी सांबाळूंक जाय देवाचो मोग जण एकल्याच्या काळजान बावतिजमा वरवीं देवान घातलेलो आसा ह्या बावतिजमांक दिसपट्ट्या जिवितान आमी गोवाय दिवपाक जाय ह्या खातीर आमचे घरचे सोबी आमचे शेजाऱ्या सामान्या सोबी आमचे फिरगोजीतल्या भाव भयणां सोबी मोगाची एकचाराची आमची जिवीत जावली आनी ह्या जिविता वरवीं आमी कोरी समुदाय बांदूंक पावतले कोरी पवित्र सभा बांदूंक पावतले आयज आमी पळयता पवित्र सभेक कितल्यो फुटी पडलेल्यो आसा आमचे फिरगोजांनी कितल्यो फुटी पडलेल्यो आसा जावं गोराब्या सोबी जावं भाड्या सोबी जावं भाव भयणां सोबी ह्यो फुटी नकोच करूंक एकूच उपाय ही मोगाची जोर आमच्या काळजान आमी उक्ती करूं आनी मोगाचे गोवाय आमी जावं एक बाबी सांत फ्रांसीस शावेरान केलें आयज आमी सगळीं आनी बघ करून म्हजी फिरगोजीची भाव भयणां आसनोराची ताच्या पांयांची आयल्या हे तेणें आमकां सगल्यांक मागुया आमचे मोगान आमचे काळीज देवाच्या मोगान अदीक आनी अदीक लासून आमकांच आमच्योच गरजो फाटी दवरून दुसऱ्याच्या गरजांक आमी उक्ती जावन आनी दुसरी वयर सोदता ती पळोवन आमकां खुशालकाय भोगूंक आनी आमचो गोराबो आमची फिरगोज एक मोगाची समुदाय करूंक आमी पावल्या प्रमाण खतखत्यान आमच्या आस्काऱ्याक फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवा लागीं खतखत्यान मागुया So good to be here. बागील फ्रांसीस शावेराच्या पांयांची आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमच्या काळजान आमच्या मनान जायत्यो गरजो आसात जायती मागणी आसात जायती चिंतनां आसात पवित्र सभेच्या गरजां खातीर आनी आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या भावार्थान आनी क्रिस्ताच्या मोगान थीर रावून पोरजेक सोडवणेच्या मार्गार चलोवन व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ मागुया सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपलो अधिकार देवा कडसून येता म्हूण वळखून जबाबदारेन आनी निस्वार्थीपणान आपलो कारभार चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया क्रिस्ताच्या मोगाक आनी ताचे सोडवणेक आयती रावून ताचीच नवी नदर घेवन आमचे जिवीत क्रिस्तान नवसरूंक ताची उपकार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी एकठांय जालोल्या आसनोरा फिरगोजींतल्या भावा भयणांचेर देवान सुबा आशिर्वाद घालूंक आनी तांची सगळीं चिंतलेली बरी कामां शार्ती पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया